तर मग भाव भयणो आमच्या निमाणे दिसा आमच्या लागीं कोणी विचारचे नात. आमी इंस्टाग्रामार कितली रिल्सां केल्यात, या फेसबुकार म्हाका कितले फ्रेंड्स आसात, या व्हॉट्सॅपार आमी कितल्या ग्रुपांनी आसा, या म्हजी पॉकेट कितली दाट आसा, म्हज्या लागीं कितलें आस्त बोदीक आसा, म्हज्या लागीं कितलें भांगार आसा, कोणी आमच्या लागीं विचारचे नात. आमच्या लागीं विचारतले हांवें म्हज्या दुबळ्या धाकट्या भाव भयणीक कितें हांवें केलां म्हणून. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आरवेल्या दिसांनी एका रुपयाक कितें मेळत म्हळ्यार आमची जाप जावंक पुरो 2 चॉकलेटां मात्र. पूण आरवेल्या दिसांनी तामिळनाडूच्या ईरोड म्हणल्या कडेन एकलो मनीस, व्यंकटरमण म्हणलो मनीस, 1 रुपयाक जेवण दिता. त्या ईरोड म्हणल्या जाग्यार व्यंकटरमणाचें एक हॉटेल आसा. माध्यम वर्गाचो मनीस, ग्रेस्त मनीस न्हय, पूण थंयसर लागसर आसच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत आसच्या पिडेस्तांक आनी ताच्या सांगात रावच्या मनशांक हर एक दीस तो 30 जेवणां दिता. आनी ताच्या लागीं विचारल्यार कित्याक तो जेवण दिता म्हणटा आसतना तो म्हणटा 2008 इस्वेंत हॉस्पिटलांत गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत एक स्त्री थंयसर इडली व्हरूंक म्हणून आयिल्ली. आनी तो म्हणटा इडल्यो खाली जाल्यात, पोळे ह्या दोसा आसात म्हणटा आसतना ती म्हणटा इडली व्हेल्ली जाल्यार दोगांचें पोट भरतें, कित्याक इडलेंक मोल उणें आसलें. दोसा व्हेलो जाल्यार काल एका मनशाचें मात पोट भरता म्हणून ती म्हणटा. तेदला तो चिंता ह्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत आसच्या मनशां खातीर हांवें कांयपणी करीजे म्हणून. कित्याक सदावत गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत थंयसर आसच्या पिडेस्तांक जेवण मेळटा, पूण ताच्या सांगाता रावच्या मनशांक जेवण मेळना. देखून तो चिंता हांवें कांयपणी असल्या मनशांक करीजे म्हणून. आनी त्या दीस तो निचेव करता हांव हर एक दीस लगभग 30 जाणांक हांव जेवण दिता म्हणून. आनी अशें तो चिंता आसतना सुरवेक चिंता धर्माक असो जेवण दिवया म्हणून. पूण तो मतीन चिंता काले म्हळ्यार धर्माक जेवण दिल्यार ताका मोल ना न्ही, तेतून तुका हें बरें जेवण न्ही म्हणून. देखून तो चिंता 1 रुपया दवरता, देखून लोक चिंतलो हें बरें जेवण म्हणून. आजुनी तो हजारो जाणांक जेवण दिवन सायला. एका जेवणाक लगभग 50 ते 100 रुपया आसतात, पूण तसलें जेवण हर एक दीस तो 1 रुपयाक जेवण दिता. मग अशा भावान भयणीनो, एक सादारण मनीस आनी असलो मनशान ताच्या भावा भयणीचे कश्ट देखले आनी तांच्या गरजांक तो पावलो. आनी आमकां प्रत्येक सावन प्राजीत काळार आसता आसतना आमकां उलो आसा, आमी देवाचेर आमचो विश्वास दवरूंक आनी हेरांतय आमी दयाळाय दाखोवंक आमकां उलो आसा. आयची वाचपां आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आमकां 2 विसवण्यो आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें, देवाचेर आमचो विश्वास आमी दवरचो आनी यथेश्ट फळ आमी जोडचो. आनी दुसरें, संवसारी संगतीचेर आमचो विश्वास दवरचो आनी देसवाड्याच्या वाटे कुशीन आमी समकोवचें. आमी पयलें मासा पडलें जाल्यार जेरेमिया प्रवादी आमकां जागयता आनी म्हणटा, देवाच्या की सडीत मनशाच्या सक्तीचेर विश्वास दवरतल्या मनशा विशीं तो जागवण दिता. तो म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता, मनशांच्या सक्तेचेर विश्वास दवरता आनी पातयेता, तो मनीस आपलें काळीस सर्वेस्परातावन पयस करता. म्हणजे आपलें काळीस सर्वेस्परातावन तो पयस करता. तसल्या मनशाक कसल्याक आमी सरी करया. तो म्हणटा, आरण्यांत आसल्या एका जिलकुटा बरी, म्हणजे मरुभुमींत आसल्या एका जडा बरी. थंयसर जीव सांडना, थंयसर ताची पानां पाचवीनात आनी तें रूख खंडीत फळ दिना. आनी असली जिणी म्हणटा तो ग्रेस्तकायेचेर, संवसारी संगतीचेर पातयेल्ल्या मनशांची. आनी असलीच जिणी जावंक पावता सुवार्थेंत आमी आयकुचें त्या ग्रेस्त मनशाची. ग्रेस्त मनीस तो पितांबर नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतलो, सदांनीत तो फेस्तां करतालो आनी गम्मात करतालो. पूण
ताच्याच घराच्या बागलारासच्या लाजारासा विशीं तो कितेंच गणने करिना. ताका संवसारी ग्रेस्तकाय विशयान मात्र पडोवन गेल्लें, पूण तो आत्मीक रितीन दुबळो जावन आसलो. ताचे थंय माया मोग नातल्लो, ताचे थंय दयाळाय नातल्ली. आनी आमच्या लागीं एक सवाल येवंक पुरो, आमकां उदेंक पुरो, ग्रेस्त मनशाक कित्याक शिक्षा? ग्रेस्त मनशान लाजराक कितें वायट केल्लें म्हूण ना, ताका ताणें शिक्षा दिल्ली म्हूण ना, पूण कित्याक ताका ही शिक्षा? तो ग्रेस्त जावन आसले खातीर गी, या ताच्या लागीं आस्त बदीक आसलें देखून गी, या ताच्या लागीं बरें वस्तूर आसलें देखून. आनी सुवार्थ आमकां जाप दिता आनी म्हणटा, ताचें पाताक जावन आसलें ताच्या घरा बगलारासच्या लाजरासाक पळोवन ताणें कितेंच करिनासतना रावुल्लें. म्हणजे ताणें करण्याचें पाता कितें सादारूं ना, ताणें कितेंय अन्याय करूं ना, पूण सांगात आस ताणें बरें कितेंच करूंक ना. देखून ताणें केल्लें सोडण्याचें पाताक, म्हणजे जें कितें ताणें करी जाय आसलें तें तो करिनासतना रावलो. ताका लाजरासा कुमो करूंक मस्तो अवकाश आसलें, पूण ताचे कश्ट पळोवन ताणें कितेंच केलें ना. देखून पवित्र सभेचे बापोय आमकां प्रत्येक सावन आमकां उलो दितात, ह्या ओपारी मदीं फात ग्रेस्त मनशान 3 संगती करूंक ना म्हणटात ते. पयलें सांगत, ग्रेस्त मनशान ताच्या घरा बागलारासच्या त्या लाजरासाक कितेंच करूंक ना, ताच्या कुमकेक तो पावलो ना. दुसरें, ताच्या मेजार आशिल्ल्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक ताणें गणने केलें ना, ताचो त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक ताणें पाळो दिलो ना. म्हणजे द्वितीय पुस्तक अध्याय 15 ओळ 11 म्हणटा, तुज्या देशांत दुबळो आनी गरजेवंत जावन आसलेल्या तुज्या भावाक तुजो हात सदांच उक्तो आसूं. म्हणजे गरजेवंत भावाक आनी भयणीक आमचो हात उक्तो आसूंक जाय. म्हणण्याचो पुस्तक अध्याय 19 ओळ 17 सांगता, जो कोण दुबळ्याक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताच्या बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ दिता. देखून ग्रेस्त मनशान देवाच्या उतरांक पाळो दिलो ना. आनी तिसऱ्यान आमी पळयलें जाल्यार ग्रेस्त मनीस ताच्या विशयांत मात्र चिंतलो आनी ताचो मनोभाव जावन आसलो पोरण्यासल्ल्यांत कांय ना बरी. कांयनान सांगल्या उतरां बरी. म्हणजे कांयन म्हणालो, म्हज्या भावाचो हांव राखणो कितें? म्हळ्यार ताच्या भावा विशीं हेरां विशीं ताका पडोवन गेल्लें नातलें. देखूनच पापा पाऊल सोवो ताणें बरयल्लें विश्वपत्र पॉप्युलरोम प्रोग्रेसियो ह्या मनशा कुळाची अभिरोध ह्या परिपत्रांत म्हणटा, आमकां हर एकल्याक ह्या संवसाराच्या मनशाक संवसाराच्या हर एकल्या मनशान संपूर्ण मनशा जिणी जियोवच्या बरी पळोवची जबाबदारी आसा. म्हणजे तो म्हणटा, पापा साहेब म्हणटा, ग्रेस्त मनशान आनी लाजरासान एकाच मेजार बसून जेवच्या तसलो संवसार आमी रुपीत करीचय म्हणून पापा पाऊल सोवो आमकां उलो दिता. आनी अन्य एका रितीची विसवण जावन आसा म्हाज्या भाव भयणीनो, ती विसवण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून जियोवचें. आनी जेरेमिया प्रवादी म्हणटा कसली जिणी ती. तो म्हणटा, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर रोयलेल्या या लायलेल्या रुखा सारको. गरमी येवं दी, सुकी दाड येवं दी, ताका फरक पडना. ताची पानां सदांच पाचवी आनी सदांच तो फळ दिता. म्हणजे केन्ना आमी सर्वेस्पराचेर पाती येता आमी फळ दितल्या रुखा सारके आमी जातले. देखून आमकां जुआंवचो अध्याय 15 ओळ 5 म्हणटा, हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी हांव ताचे थंय रावता तो यथेश्ट फळ दिता. आनी आयचे सुवातेन आमकां पळोवंक मेळचो, लाजरास दुबळो जाल्यार ताणें देवाचेर विश्वास दवरलो. लाजरस म्हणल्या शब्दाचो अर्थ देवच म्हजो आसरो, गॉड इज माय हेल्प. म्हळ्यार देवच म्हजो आसरो, देवच म्हजी कुमोक म्हणून लाजरस जियेल्लो.
ह्या संवसारी ताका मस्त कश्ट आसले, पूण ह्या कश्टा मध्ये ह्या संकश्टा मध्ये देवाचेर विश्वास दवरून लाजरस जियेलो. देखून पापा जुआंव पावल दुसरो म्हणटा, ताणें अमेरिका गेल्ल्या वेळार 1979 इसवेंत तो म्हणटा, लाजरस आनी ग्रेस्त मनशाची ओपार सदांच आमच्या मोतींत आसूं जाय. ह्या ओपारी मरिफात आमी आमचे अंतस्करण रुपीत करीचे. आजुनी आमच्या ह्या शतमानांत लाजरस आमच्या घराच्या बागलार आसा जाल्यार आमी ग्रेस्त काय अनुभव करून ओगेस रावंक जायना. आमी गरजेवंतांक आमी आदार दिवचे म्हणून पापा जुआंव पावलो दुसरो आमकां सांगता. तर मोगाचे भाव भयणो, आज आमकां उलो आसा, आमी देवाचेर आमी विश्वास दवरून जियोंक सांगातास आमी एकामेका थंय दयाळाय दाखोवंक. ग्रेस्त मनशाक ताची सूख समजली, पूण त्या दाळा वेळ उतरून गेल्लो आनी आमकां आपोवणें आसा, आमी आमच्या गरजेवंत भाव भयणीक आमी आदार दिवंक. एक सवाल आमकां उदेवंक पुरो, ग्रेस्त काय पाडगी? ग्रेस्त कायेन जियोवचें आमकां सारकें न्हय गे म्हणून, पूण आमी पळोवंक गेलें जाल्यार कश्टी काम करून आमकां मेळ्ळ्या आदायातावन एक बरें जिवन जियोवच्यांत कितेंच पाड ना. पूण मोगाचे भाव भयणो, ग्रेस्त कांयच आमचें सर्वस्व म्हणून देवाक विसरून आमी जियोवचें तें सारकें न्हय म्हणून आयची वाचपां आमकां जागयतात. म्हणजे आज जेरेमिया प्रवादी आमकां प्रत्येक सावन सांगता, आमी विश्वास दवरूंक जाय देवा थंय आनी देवाचेर पातयेवन येवन आमी जियोवचें गरजेचें. पूण आमी प्रत्येक सावन संवसारी संगती खातीर आमी तांचेर आमी विश्वास दवरचो न्हय, बदलाक आमचें जिवीत जावंक जाय. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. सांगातास जें कितें देवान आमकां दिलां तें कालत्या काळजान आमी स्विकार करून हेरांक दिवचें तसलें काळजाची ग्रेस्त काय आमचे थंय आसची गरजेची. देखून आमकां उलो आसा, आमी आमच्या भाव भयणीक तांच्या गरजांक आमी पावोवंक. ही ग्रेस्त मनीस आनी लाजराच्या ओपारी मरिफात साबार जाणांक प्रेरण लाभिल्लें आसा. असलेंच प्रेरण लाभिल्लें आल्बर्ट श्वायट्झर म्हणल्या एका नांवाडीक मनशाक. तो देवशास्त्री जावन आसलो आनी संगीतकार जावन आसलो, पूण ह्या ओपारी मरिफात तो चिंता, दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक हांवें कांयपणी करी जाय म्हणून. देखून तो मेडिसीन शिकता आनी आफ्रिकांत कोणूच गतदानांतल्या मनशांच्या मदें वचून थंयसर एक आस्पत्र तो आराम करता आनी तसल्या दुबळ्यांक गरजेवंतांक तो प्रत्येक सावन चिकित्सा दिता. ताचें बरें काम पळोवन 1952 इसवेंत ताका नोबेल भोवमानी फावो जाल्लें. तर मोगाचे भाव भयणो, आमचे बोवारी साबार जण लाजरस आसात. जावंक पुरो पोटाच्या बुकेन वळवळचे, निर्वासीत आसचे, ह्या प्रायस्त मलगडी साबार जाणां आमचे बोवारी लाजरस आसात. तर तसल्या मनशां खातीर आमी कितें करचें? मस्त जाणां म्हणोंक पुरो, हांवें एकल्यान कांय इल्लेशें बरें काम करून कितें करियेत? आमचे बोवारी मस्त जाण कश्ट जातात. एक फावटी ल्हानसो भुरगो दर्याच्या वेळेर आसलो आनी थंयसर दर्याच्या लारांच्या फोर्साक मासल्यो साबार वेळेर आयिल्ल्यो आनी असल्यो मासल्यो काडून तो परत दर्याक उडयतलो. आनी तेन्ना एकलो मालगडो मनीस विचारता, तूं कालें करताय? ह्या वेळेर हजारो मासल्यो आसात, तुवें एक एक मासली काडून उडयल्ल्यांत कालें व्हडलें बदलावण जाता. आनी तेन्ना तो भुरगो एक मासली काडटा आनी काडून परतून दर्याक उडयता आनी म्हणटा, ह्या सक्कड मासलेच्या जिवितांत हांवें बदलावण करूं ना जावंक पुरो, पूण ह्या एका ल्हान मासलेच्या जिवितांत हांवें बदलावण केली. मोगाचे भाव भयणो, आमच्या बोवाऱ्यांच्या साबारांच्या जिवितांत आमी व्हडलें काम करिना जावंक पुरो, पूण आमच्या ल्हान ल्हान कामां मरिफात आमच्या बोवाऱ्यांच्या एका दोगांच्या जिवितांत आमी खंडीत जावन बरेंपण करियेत. देखून आज आमी हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी घरा वता आसतना आमकां उलो आसा. मोगाचे भाव भयणो, आमचो विश्वास, आमची पातयेणी आमी देवा थंय दवरूंक. आमी मिसाच्या बलिदानांत सक्रीय रितीन वांटिल्ली जावंक, आमच्या कुटुंबांत मागणें आनी प्रत्येक सावन देवाचें उतर नियाळूंक आमकां उलो आसा. देवाचें हजारपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाय. केन्ना आमी इगर्जेच्या वातावरणांत हांगासर येता, इल्लोसो वेळ ताबेर्नाकला समोर बसोवन सोम्याचें हजारपण आमी अनुभव करूंक जाय.
आनी दुसऱ्या मोगाच्या भाव भयणो आमकां उलो आसा आमच्या बोवाऱ्यांच्या भाव भयणी थंय आमी दायाळ लायता कोंक जावंक पुरो कोणी एकलो गरजेवंत आसा ताका इल्लीशी कुमोवक जावंक पुरो कोणी मलगडे मनीस आसात तांचे सांगात इल्लोसो वेळ बसोवन आमी तांकां आयकोवचें जावंक पुरो कोणी एकलो मनीस आसा ताका मोगान आमी हांसो दिवचो ल्हान कामां खंडेचो मदर तेरेसा म्हणटा ल्हान कामां आमी व्हडा मोगान करूंक आमकां उलो दिता तर मोगाच्या भाव भयणो आमच्या निमाणे दिसा आमचे लागीं कोणीय विचारचे नात आमी इंस्टाग्रामार कितलीं रिल्सां केल्यांत या फेसबुकार म्हाका कितले फ्रेंड्स आसात या वॉट्सॅपार आमी कितल्या ग्रुपांनी आसा या म्हजी पॉकेट कितली दाट आसा म्हज्या लागीं कितलें आस्त बोदीक आसा म्हज्या लागीं कितलें भांगर आसा कोणी आमचे लागीं विचारचे नात आमचे लागीं विचारतले हांवें म्हज्या दुबळ्या धाकट्या भाव भयणीक कितें हांवें केलां म्हणून तर मोगाच्या भाव भयण हे आल्तारे जेजू हजार जाता जेजून सदांच बापाच्या हजारपणान तो जियेल्लो आनी हेरां थंय ताणें दायाळाय दाखयल्ली आनी आमकां हर एकल्याक उलो आसा देवाच्या हजारपणान आमी जियोंक देवाचो अनुभव आमी सोडूंक आनी एकामेका थंय दायाळाय दाखोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानार प्रत्येक जण मागया आमी आमच्या जिवीत दिसपडटा जिवितांत देवाचे हजारपण अनुभव करून एकामेका थंय दायाळाय दाखोवंक तोच येवकार जेजू आमकां आदार दिवन दी आमेन.